so far, we have received 60 nominations today, as per the latest compilation done by my officers. Voting card, almost as we have shared with you, 2 lakh new voting cards were to be made, out of which 1,80,000 have already been made, around 20,000 about to be printed, which will be done by tomorrow. Their distribution are done by the BLOs concerned, and we are hoping that by 18th, we have targeted, we should be able to distribute almost all the voter ID cards. भारतीय जनता पार्टी सांगे मतदारसंघांतल्यान हांवें आयज म्हजी उमेदवारी दाखल केल्ली आसा आनी केपें मतदारसंघांतल्यान माननीय श्री प्रकाश वेळ हांणी बरोबरीन आयज उमेदवारी दाखल केल्ली आसात. हे दोन्ही मतदारसंघ जे आसात ते भारतीय जनता पार्टीचेच एक्चुअली बालेकिल्ले म्हणपाक हरकत ना. सांगे मतदारसंघ ह्या 5वे फावटी हांगा जिखत आयिल्लो आसा आनी केपें मतदारसंघा भितर फॅमिली राज्य जाल्ले कारणान हो जो केपें मतदारसंघ आसा तो आयतोच आमच्या हातान येता हें निश्चित जाल्लें आसा. कारण बाबू कवळेकर केप्यांकय करता आनी ताची मिसेस आसा ती सांग्यार वता. आज हांवें कुचोरे 37 परतून उमेदवार रावपाक फॉर्म भरलो आनी आयचो दीस जो गोंयचो इतिहासाचो दीस आसा की आमचे सारके आमदार हांगा उरपाक ओपिनियन पोल डे हेच दिसाक जाल्लो कितलेशे वर्सां पयलीं तेन्ना एक बरे दिसाक हांवें फॉर्म भरलेले आसा. तशेंच एक 1967 जेन्ना ही गोश्ट जाली आनी पयलींचे जे आज मोगो पक्ष जे मर्ज करूंक सोदताले तेन्ना म्हाका कुच्चोडे सगळे लोकांनी तेन्ना मर्ज ना करचे म्हूण एक वोट घेतलेलो आनी आज होच वोट घेवन हांव उबो रावल्लो आसा आनी तेच उमेदीन रावल्लो आसा की जे लास्ट टायम म्हाका भोवमतांनी निवडून दिल्लो तेच भोवमतांनी हे फाटी म्हाका निवडून दितले. येता त्या 4 तारखेक सगळे मडगांवकारांक परत उलो मारपाक सोदता की या बरोबर या आमी हातान हात घालून या एकामेकाच्या सांगाताक आमी या. कारण मडगांव आमचे सगळ्यांचे मडगांव आसा. ह्या मडगांवचो फुडार आमकां सगळ्यांक मेळून ठरोवपाचो आसा. हो एकट्या दुकट्याचें काम न्ही, सगळ्यांनी मेळून हें ठरोवपाचें आसा. कारण आमच्यो फुडल्यो सगळ्यो पिळग्यो हांगाच रावतल्यो. I will not take a BJP ticket. Any other ticket it may be. My first starting was I'll stay independent and I want to continue as independent. They also have some of the leaders whom they have to talk to and compromise with. So I think the decision should come by today, whether they are supporting me or no. So it depends on how they come out with it. That Vijay and the Congress are one and the same. So we believe that today the BJP and the Congress are both two sides of the same coin, and the Aam Aadmi Party is the only party which is the alternative. अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगीन आणि भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन. विधानसभेचे 3 टर्म्स यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर 4थ्या टर्मा खातीर आज हांव नॉमिनेशन पेपर फायल केला. आणि सगळ्यांचा आशीर्वाद घेतला मतदारसंघाचो. लोकांनी म्हाका भरपूर टेक्यान म्हणजे सपोर्टान आशीर्वाद दिला आणि हे फाटी आमचो विजय हो निश्चित आसा. सिर्फ आमी मेजॉरिटी पळयतली कितली पर्संटेजान आमी येतात ते. लोकांनी म्हाजे पयलींचें कार्य पळयलां आनी तेजे वयल्यान लोकांक डिफरन्स कळ्ळा म्हाजे भितर आनी तेजे भितर. आनी तो कौल हे फाटी लोक म्हाका दितले ह्या मतदारसंघाची सेवा करपाक, ह्या मतदारसंघाची नोकरी. खूब आनंद जाता. 5वो टर्म म्हजो
आनी 5व्या टर्माकूय हांवें म्हजे हेच पेन वापरलेलें आसा. 20 वर्सां जालीं हे पेन म्हजे कडेन आसता, बॅगांत आसता. बरोबर इलेक्शन जालें बरोबर ताका नवी काडी घालता आनी हे पेनान सगळ्यो सिग्नेचरी इलेक्शन फॉर्माचेर ह्या पेनान, एफिडेविटाचेर ह्या पेनान, बाकीचे जे पेपर्स असतात ते ह्या पेनान. लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट दिला आणि ह्या फाटी शोच्या लोकांक चेंज जाय आम आदमी पार्टी जाय लोकांक सगळ्यांक. हांवें नॉमिनेशन फॉर्म भरला. आमी एक विजन घेवन फुडें सरल्यात. पयले स्वतेर आमी मागता सगळ्या लोकां लागीं आमचे बरोबर रावचे आनी खेरीतपणी आपले विचार आपणाच भितर मांडून घेवपाक. काय करप ना, आमची पार्टी जाणा कितें दिवपाक जाय पळय. आनी पार्टी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर जो जातलो मनोहर पर्रीकर हे सगळे डिसायड करतले कोणाक कितें दिवपाक जाय तें. आमकां दुसऱ्याचो सपोर्ट नाका. आमी आयज ओन गेल्ले आहा दिता की डेव्हलपमेंट वील बी आवर एजेंडा टोटल. एकूच घेवन वयतले आमी फुडें डेव्हलपमेंट. गोवा हॅज टू बी ऑलरेडी इज देर ऑन इंटरनॅशनल स्टेज, बट सारकें हाडपाक विथ फूल फ्लेज डेव्हलपमेंट आमकां लोकांचो आदार जाय. आनी आमचे लोकल इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. विकास बद्दल स्किमी बद्दल भरपूर कामां केल्ली आसा ते सगळे सांगूंक गेले. सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या तर्फे हांवें आयज आम आदमी पार्टीच्या वतीन फॉर्म भरला. आतां पळोवंक गेल्यार आमी दारादारांनी जेन्ना कॅम्पेनींग केलां इतलें आमकां कळोन चुकलां की सगळ्या लोकांनी एक निर्णय केल्लो आसा की आम आदमी पार्टी इज द ओन्ली ऑप्शन. आनी लोक सारके वाजेल्ले आसा भाजपाच्या करप्शनाक, काँग्रेसीच्या करप्शनाक. भाजपान जे यू टर्न घेतल्या, जे प्रॉमिसीस केल्ले ते सगळ्या लोकांक फटयल्या. डाऊन टाउन म्हापसा प्लॅनिंग जे चालू आहा म्हजें सकयल भाग 11 लाख स्क्वेअर मिटर ते अस्तित्वान हाडपा जाय. म्हाका 15,000 वोट पळय तो क्रॉस करपाचो प्रयत्न करता. आतां म्हाजी 5वी निवडणूक म्हाका सगळे वरस सोंपी आहा. म्हाका तरी दिसता 5वी निवडणूक मागीर सगळे वरस सोंपी.